गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या विभाजनाचो परिणाम बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीचेर मोठ्या प्रमाणात जातलो। बँकेची बाबत आर्थिक स्थिती एक्सपोज करपी आकडे विभाजन वळेरेंत उक्ताडार आयल्या। बँकेन विभाजन जाल्यार दमाव आनी दीव फाट्यांचे 126 कोटी रुपया रोख दिवंक जाय। हे देणे फारीक करूंक गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन कांयच तरतूद केल्ली ना। दमाव दीव फाटे बँकेक धरल्यार चापता, सोडल्यारूय चापता। एके वाटेन सरकार गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारची म्हूण यत्न करता, मात दुसऱ्या वाटेन बँक लुकसाणींतल्यान भायर सरपाचें नांव घेना। दामाव आनी दिवा कडच्यान विभाजन जाले उपरांत गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक परिस्थिती आनीक बिकट जातली। बँकेच्या विभाजन सिटार नदर मारीत जाल्यार परिस्थिती कळटा। वर्स 31 मार्च 2018 चे बँकेचे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटा प्रमाण आर्थिक वर्स 2017-18 वर्सा गोवा विभागाच्या 58 शाखांचो प्रॉफिट आसा 4 कोटी 25 लाख, मात दामाव आनी दीव विभागाचे फकत 9 शाखांचे प्रॉफिट आसा 6 कोटी 63 लाख। बँकेची बॅलन्स शीट पळयत जाल्यार गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन रत्नाकर बँके कडल्यान 18 कोटी रीण घेतला, सरकारान 15 कोटी दिल्यात। दामाव आनी दीव विभागान एकाय खाजगी बँके कडल्यान रीण घेतिल्ले ना। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन दामाव आनी दीव विभागाक बँकेचे कांय शेअर दिल्यात, मात आनीक रक्कम दिवपाची उरल्या। दामाव आनी दीव विभागाक आनीक 125 कोटी 59 लाख रुपया कॅश दिवंक जाय, मात अजून मेरेन गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन दामाव आनी दीव विभागाचे पयशे फारीक करपाक 2018-19 अर्थसंकल्पात कसलीच तरतूद केल्ली ना। एपेक्स बँक बहुराज्य आसूंक शकना म्हूण बँकेक दामाव आनी दिवा सावन वेगळी करपाचो थाराव जालो, मात हे एपेक्स बँकेक उपरांत साल्वार करूंक सरकाराक बँकेत भांडवल घालचें पडटा, हीच मोठी पंचायत। बँकेक सध्या दामाव दीव फाटे धरल्यार चापता आनी सोडल्यारूय चापता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आयतारा सकाळी मुंबय गेलो। सोमारा तो फुडल्या उपचाराक अमेरिकेक चल्लो। मुख्यमंत्री पर्रीकराचेर उपचार चल्ला त्याच स्लोन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरांत फ्रांसीसूय आतां उपचार घेतलो। सध्या तरी म्हयनोभर अमेरिकेक आसतलो म्हूण फ्रांसीसान सीएमओक कळयला। फ्रांसीसा बरोबर ताची घरकान्न आनी दोगांय भुरगीं मुंबय गेल्यात। गोंयचे 12 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळांतलो फ्रांसीस डिसोजा उपचाराक अमेरिकेक वता। मुख्यमंत्री पर्रीकार उपचाराक वता त्या स्लोन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरांत फ्रांसीस उपचार घेतलो। सोमारा फ्रांसीस अमेरिकेक वचपाक मुंबयसावन भायर सरतलो। शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा चल्लो अमेरिकेक। फ्रांसीसाचेर अमेरिकेत जातले फुडले उपचार। स्लोन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरांत उपचार जातले। मुख्यमंत्री पर्रीकारूय तेच हॉस्पिटलांत उपचार घेता। आयतारा फ्रांसीसाक घेवन फामील मुंबय गेली। मुंबयत आयतारा लिलावतीत ताका तपासतले। सोमारा राती फ्रांसीस अमेरिकेक वचूंक भायर सरतलो। म्हयनोभर अमेरिकेत आसतलो म्हूण सीएमओक कळयला। फ्रांसीसान म्हयनोभर अमेरिकेत आसतलो म्हूण सीएमओक कळयला खरें, मात मुख्यमंत्री पर्रीकारूय असोच मार्चांत एका म्हयन्या खातीर म्हूण अमेरिकेत गेल्लो आनी 2.5-3 म्हयने थंयच उरलो। परत 9 ऑगस्टाक अमेरिकेक गेल्लो, 17 ऑगस्टाक परत येता म्हूण सांगून आतां ताचोय रिटर्न लांबला। फ्रांसीसाची सद्याची परिस्थिती पळयल्यार ताची मुजत निश्चित सांगू नजो। गोंयकारांक गजाल हुस्क्याची, कारण फ्रांसीस मडकयकार आनी आपल्या स्वताच्या मेळून 40 खात्यांचो ताबो घेवन पर्रीकारूय अमेरिकेक गेला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कुशावती न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या 800,000 वर्सां आदल्या रॉक आर्ट सायटीर फाटलो म्हयनोभर जालो आंब्याचें झाड पडलां। लोकांनी ती गजाल पुराभिलेख खातें, फायर ब्रिगेड सगळ्यांक सांगून जाली। उमथ्या कळशार उदक, कोणूच तें झाड काडपाचें नांव घेना। झाडा फातराचेर घश्टून घश्टून ताचे वेले पुरातत्व शिल्प काबार जाल्यात। लोक झाडां काडची म्हूण मागतात। नेत्रावळी सांग्यार कुशावती न्हंयचे देगेर फातरावेली ही 800 ते 1000 वर्सां पोरणी चित्रां। सरकाराचे आर्कोलॉजी विभागात ही सुवात सायट नंबर 39 म्हूण नोंद आसा। हे सुवातेर फाटल्या जुलय म्हयन्यांत हुंवाराक लागून पडिल्लीं झाडां व्हांवन आयल्यात।
एक हे आंब्याचे झाड जुलया सावन हांगासर आसा. टुरिस्ट फॉरेनर्स मोठ्या प्रमाणात ही पुरातन शिल्प पळोवंक येतात. मात सध्या तांकां ती पळोवंक मेळनात कारण तांचेर हें झाड पडलां. थळाव्यांनी कितले फावटूच आर्कोलॉजी खात्याक कळोवन जाले, कांयच फायदो ना. फायर ब्रिगेड सुवातेर येवन पळोवन गेली, मात कांय जावचें ना म्हूण सांगून तशीच केली. सरकारान ही पडिल्ली झाडां बेगीन काडची म्हूण थळाव्यांची मागणी. आठ हजार वर्सां पयलींची चित्रां भरपूर फॉरेनर येता हिंग पळोवपाक. सो एक म्हयनो मायज जालो ते झाड पडल्या ते अजून काडना. रस्त्याचे झरकडे चित्र पिड्यार जाताय. सो ते बेगीनचे काडचे. ही चित्र जी दिसतात तुमकां न्हू ही भरपूर पयलीं चित्रां बरोबर 1000 वर्सां पयलीं आसतली आसपास. हिंग पळोवपाक लोक भरपूर लोक येता, फॉरेनर येता, इंडियन्स येता. आनी हे जाग्यार एक झाड पडलें आसा. कमीत कमी एक म्हयनो जालो अजून कोणें काडपाक वासूच करना. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकय सांगलें आमी, कोणूय काडपाक कोण वासूच करना. आनी ते चित्रां आसा ते बैल बी तेजेर तें झरकटून गेला आनी ते फूल डॅमेज जाला बरेंचशें. आमकां जाल्यार दिसता की झाड जातलें बेगीन काडचें. ते लोक पळोवपाक येता, कांय चित्र आदी कळना, फूल हळशीक जावन पडलें आसा. हांगा खूब गलिच्छ करताले, ताका प्रयत्न केलो आमी गलिच्छपणां जावं नयो म्हणून सरकाराक कळोवपाचें आनी कोणाक आर्कोलॉजीक म्हणा आनी लिडरांक कळोवपाचें अश्यो करीत आसा. मदें मदें तर हाजे तुमची हें स्पोट करताले खंयची तुमगेले ही स्फोटकां घालताले न्हय, ताजेर आमी तांकां कळयलें. तें मातशें कमी जालेंशें जालां सीएमाक सांगतकच. पूण आतां ह्या थोड्या दिसांक कितें जालें की हांव सांगत आशिल्लो ही झाडां पडपाक शक्यता आसा म्हणून. ती पयर कितें जालें ह्या हुंवाराक तें झाड पडलें आंब्याचें 13 जुलैक सादारणशें. आनी तें पडले नंतर पयलीं ह्या तळपाच्या बाजूक आशिल्लें आनी त्या वेळार आर्कोलॉजीक तें आयलें पळयलें सगळें केलें आनी फायर ब्रिगेडीकय कळयलें. ते आयले आनी ते आनी कितें करतलो अशें म्हणून ते बगी रावले, कांय जावचें ना म्हणून. मागीर पावस जातकच काडया म्हणून. पूण ते अजून ताजे कडेन लक्ष दिवं ना. ती चित्राचे स्क्रॅचीस पडून तें आतां झाड परत थंयच पडिल्लें आसा. तें डेवलप करचें, कित्याक ताका कंपावंड घालून वचपाची वेवस्थीत वाट दवरून गेट करची. नाजाल्यार थंय येवन कोणीय येता वता घाण करता. ताजे नंतर दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा एक रातचे वेळार जे लोक येता पळोवपाक, त्या पळोवपाचे ताका लायटीची गरज आसा. त्या करता थंय एक सोलार लायट बसोवचो अशें एक आमी सुचयल्लें. तें अजून कांय बसोवना. येतना आनी एक चर आसा व्हडलो ताका उदकाचो वचपाचो. त्या चरांत कोणी पडपाची शक्यता आसता म्हणून ताजेरूय कितें सपोर्ट दिवन तें ताजे वयल्यान येवपाची सोय करपाची अशें सगळें सुचयल्लें आशिल्लें, लेखी दिल्लें आसा. स्टुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.